सांगला इमिजिएट की आयज सोमार, सो म्हाका दिसता ह्या विकाच्या भितर आतां तो गोंया भायर आसा म्हणून अशी तेजी एक ईमेल आसा आनी ती ईमेलूय इतल्या स्ट्रॉंग इंग्लीश आसली की वी वर शॉक की असली इंग्लीश आतां ही खंयच्यान लायक काँग्रेसचो शशी थरूर आसा पळय त्या टायप ती इंग्लीश आसली. म्हणजे ती अंडरस्टँड करपाक आमकां चॅट जीपीटीन घालचें पडलें आनी सिम्प्लिफाय म्हणून मारचें पडलें, कमांड दिवचो पडलो. इतले कडक तो मेल आसलो अंडरस्टँड जावपाक. म्हणजे भितर एक स्टेटमेंट आसलें एक ते म्हणजे ते आमी कन्फ्यूज जाले की एक स्टेटमेंट आसलें की पॉलिटिकल टायम अँड क्लॉक टायम अबाउट डिफरंट थिंग्स. म्हणजे पॉलिटिकल टायम आनी क्लॉक टायम. आतां आमकां कळोंक ना की पॉलिटिकल टायमाक लागून डिफरंट वॉच येता, कोणे बोटान नाल्यार एप्पलान कोणे काडला आमकां खबर ना. जाल्यार तो पॉलिटिकल टायम कितें आनी क्लॉक टायम कितें. आनी दुसरे पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना मिटींग आपयता तेन्ना ते क्लॉक टायमाचेर आपयता काय पॉलिटिकल टायमाचेर आपयता हें आमकांय खबर ना. कित्याक आमची नवीन पार्टी अशें जर कितें जर ताका खंयच्यान कळ्ळां नाल्यार तेका खबर आसा की पॉलिटिकल टायम डिफरंट आसा आनी त्या टायमार आपोवपाचें बीन जाल्यार तें तेणी आमकां सांगपाचें की वी आर कन्फ्यूज की आमकां कळोंक ना तें कितें तें. तुम्ही पळयतात GNH.